G16 आणि म्युनिसिपालिटी मेळून एक कमर्शियल ॲक्टिव्ह हाडलेले. सो हांवें तेजेर ऑब्जेक्शन घातलेलें. ऑब्जेक्शनार म्हाका रिजल्ट मेळून आसा. हांवें PL फायल केल्ले 1 year बॅक. सो 15 तारखेक एक वर्डिक्ट पास जाला, विच इज आय एम नॉट सॅटिस्फायड. बट इनस्पायट ऑफ दॅट आमचे वास्कोकारांक एक कितें म्हणटा ते वास्कोकारांचे फेवरान मातशें तरी कितें तरी आयला की म्युनिसिपालिटीक ऑर्डर आसा की फ्रॉम आउट ऑफ 270 स्क्वेअर मीटर एरिया दे हॅव टू युटिलायज 5%. सो 5%, तेंच्यांनी यूज केला 6.2. सो फ्रॉम 270 स्क्वेअर मीटर दे हॅव टू डेमोलिश 53 स्क्वेअर मीटर. ते आतां म्युनिसिपालिटी फुडले डेमोलिश करता की फाटले डेमोलिश इज अप टू यू, अप टू देम. आणि सेकंड थिंग, वाय आय एम नॉट हॅपी, बिकॉज भुरग्यांक ते खेळपाक जे ऑब्स्ट्रक्शन आसतलेच. कमर्शियल एक्टिविटी म्हणल्यार तेंकां सगळे जाण वयतले, बसतले, कितें कितें एक्टिविटी जातले. सो तेका लागून वर्डिक आसा पळय, दॅट इज पार्शली इन फेवर मी अँड पार्शली इन फेवर ऑफ म्युनिसिपालिटी. आतां हिंगा कितें आसा, तेंच्यांनी एक रिक्रिएशन झोन घेतला. इन रिक्रिएशन झोन ऑल ओव्हर इंडिया इट्स आसा. बट आमचे गव्हर्नमेंटान रिक्रिएशन झोनाक एक 5% कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड केला, विच विल एफेक्ट टू अनदर ग्राउंड ओपन स्पेस एरिया. गव्हर्नमेंट आमची वस्तू सगळे खावपा लागला. देर वॉन्ट बी एनी ग्राउंड, देर वॉन्ट बी एनी ओपन स्पेस, अशें वडी जाला ते. सो हांव कितें म्हणटा, आतां कितें जाला तें जाला. वी हॅव टू रिस्पेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ द हाय कोर्ट. सो देर इज अ चान्सीस मी टू अपील विथ द सुप्रीम कोर्ट. सो आय विल डिस्कस. हांव म्हाज्या एडवोकेटा कडेन बसतलो, पळयतलो. इट इज अ पॉसिबल टू चॅलेंज दीस वर्डिक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट. सो हांव तेजे कडेन बसून हे सगळे डिसायड करतलो की बाबा आमी एपिलाक वचपाचें काय ना. सो माय एडवोकेट वील सजेस्ट मी. सो इन दॅट केस हांव कितें आसा पळय ते वास्कोकारांक थोडी तरी होप आसा की बाबा आमचे ते हायकोर्टान आमचे फेवरान 20% एक वर्डिक्ट दिला that municipality have to demolish 53 square meter. The demolition is the front side or back side is up to the municipality. आमका काय लागना. आणि so the G16 also have agreed and AG Attorney General also have agreed that 1.2 extra तेंच्यांनी construction केला. So we have to wait till they demolish the 1.2 percentage. That means 53 square meter तेंच्यांनी डेमोलिश करपाक जाय. सो हांव रिक्वेस्ट करता, दे हॅव टू फॉलो द हायकोर्ट वर्डिक्ट अँड डेमोलिश द फ्रंट पार्ट ऑफ बॅक पार्ट. डेट अप टू देम. काही कारणाचे आमकां जागो मेळोंक नासलो पयलो, कित्याक सगळीच फुटपायरी म्हणल्यार वास्को म्हणून तुमकां खबर आसा कंजेस्टेड आसा म्हणून त्या कारण आमकां जागो मेळना. म्हणून आमी एक आमचे ओपन स्पेस, एक गार्डना सायडीक एक ओपन स्पेस आसलेलो, त्या ओपन स्पेस तो असो आसलो आनी कोण नाल्यार कोण येवन थंय बसप रातचे आनी खंयचे अनवॉन्टेड थिंग्स करप. पूण तो जागो आमी आयडेंटिफाय करून आमी ते फूड कोर्ट बसोवपाचो आमी प्रयत्न केलो थ्रू G16 कडसून. आनी तो बरो सुंदरसो प्रकल्प चालू जालो. आणि चालू झाल्या नंतर खंय तरी तो मागीर बंद पडलो. कोणी तरी येवन तेचेर केस घातली आणि मागीर तो बंद जालो. मागीर काल आमकां त्याचो रिजल्ट येयलो 1 वर्सा नंतर. आणि खरेंच खुशेची गजाल. हे आमकां काय फायदो ना, एक आमच्या म्युनिसिपालिटीकूय जाय आनी एक वास्को खातीर एक कितें तरी एक बरें दिसपा खातीर आमी तो फूड कोर्ट केल्लो. खरी आनंदाची गोश्ट. आमी तो सगळ्यांक आमच्या वास्कोकारांक आमकां तशें कांयच करपाचें नासलें इनलिगलिटी. पूण खंय तरी आमकां आमच्या वाटेन हें जालें आनी आमकां बरी खुशेची गजाल मेळ्ळी. लिमिटेशन घातला की थोडी एरिया लिमिटेड थोडे इंचीस कितें थोडी सोडपाचे म्हणून सांगले आनी तेचेर आमी ओके म्हणून सांगला. खंय ना खंय तरी आमच्या हातीनसून खंय चूक जाल्यार आमी खंय तरी सुदारणा करपाक जाय. पूण एक बरी गजाल कितें आमकां न्याय मेळ्ळो. सॉरी नो स्पेशली वास्को खातीर आसलो, कित्याक वास्को लोकांक आनी फूड कोर्ट खंय मेळना. लोक सोदूंक भोंवता म्हणल्यार आमी एका जाग्याचेर एक 12 फूड कोर्ट ते आसा. एका जाग्याचेर आमी 12 लोकांक खंय हाडूंक सोदताले, कित्याक तरेतरेचे म्हणल्यार आयटम आसूं न्ही.